नमस्कार येवकार गोवा डोनाईट सुयश गावणेकर सविस्तर खबरां आदी हेडलायन गोंयांत कोविडाचें कसलेंच बंधन सध्या नाका आरोग्य मंत्री म्हणटा टुरिझम आनी लोकांचो विचार जावंक जाय जाणकार दितात शिटकावणी राष्ट्रीय पांवड्यार आंकडो 3 पट वाडलो राजभवनाचेर दुसरो बायोमिथेन प्लांट पणजे धावो गोंयांत कोयराचो प्रस्न सोडवंक असले प्रयोग गोंयकारांनी करचे राज्यपालाचो उलो महापौर म्हणटा हॉटेलवाल्यांनी प्लांट घालचे कोलवाळे जेलींत वैजकी अधिकाऱ्याक मारबडय करपाचो प्रकार शॉकात करपाचो IMA मागता खर कारवाय वैजकी स्टाफाक जाय तशी सुरक्षा मेळना म्हूण हुस्को विजेची गळती चोरी बंद जावंक जाय सरकारान लक्ष दिवचें सब स्टेशनां अंडरग्राउंड केबलिंग इन्फ्रास्ट्रक्चरांत लक्ष घालात उद्देगांची मागणी काँग्रेस सोडिल्ल्यांची घर वापसी न्ही निश्ठावान काँग्रेस फुडाऱ्यांचे खंय गाठी भेटीचो उपक्रम काँग्रेसीची गोंयभर सप्तकभर गोवा काँग्रेस चेतना यात्रा कुंकळे सावन सुरू उपजिल्लोधिकारी मामलेदारांच्या कारभाराचेर बाबुशाची नजर 6 म्हयन्या भितर सगळ्या कचेऱ्यांनी CCTV सेंट्रल कमांड बाबुशाचे कचेरेंत आलवार जमनीचे इशूंतय बाबुशाचें लक्ष आनी इंटरमिडिया क्रिकेटींत प्रुडंटान गोमंतक टीव्हीक मारले ओपनिंग जोडी सचिन सुर्लेकार आनी सिद्धेश सिरसाटान 3 ओव्हरींत गाठलें 67 रनाचें टार्गेट फाल्यां प्रुडंट आड लोकमत गोंयांत कोविडाचें कसलेंच बंधन सध्या नाका आरोग्य मंत्री विश्वजीत सांगून मेकळो खंयचोय निर्णय घेवचे आदीं खंय टुरिझम आनी लोकांचो विचार करचो पडटलो कोविड एक्सपर्ट कमिटीचो दोतोर साळकार म्हणटा घाळ रावंक जायना शिमो एअरपोर्ट उक्ते मास्क जायच कांय राज्यांनी कोविडाचो झपाटो गोंयांतय परत तकली वयर काडटा आता पळय तूं मास्क घालून आयिल्लो आसा प्रत्येकानी कॉशियस रावपाची गरज आहा न्ही प्रत्येक मनीस आपलो लायफ आनी आपल्या जिवनाची सुरक्षीत दवरपाक म्हणून परिस्थिती कितें आहा की नवे नवे वेरियंट्स येत रावतले पूण त्याच बरोबर आमी पळयतले आमचे डॉक्टर्स आहा एक्सपर्ट्स आहा तेणीच सोडून दी न्ही आनी त्याच बरोबर ओवरऑल इकॉनॉमीक एक्टिविटी सगळ्यो गोश्टी चालूच उरूंक जाय लोकांक त्रास भरपूर जाल्लो आसा कोविडाचो त्याच बरोबर गरज तशी पडल्या पण म्हाका दिसता गोवा राज्य योग्य तरेची पावलां घेतल्या आनी कांय सद्याचे परिस्थितीत बंधन कसलेच घालून उपयोग ना आनी आमी आसा लक्ष दवरून आमचें आसा तर गरज पडल्यार आमी तेन्ना विचार आमी करूया सद्याचे परिस्थितीत म्हाका दिसना आमी कितें करूंक जायना See, the government has to ask the expert committee to give its recommendation. As of today, government has not asked. So, whatever actually the restrictions are there are still on laws. But now it is up to the state to have enforce something else if they want to. Some restrictions has to be there. Now it is in tourism. It is for all. We cannot say that only tourism people will get COVID. And COVID is not selective that I will hit only those people. So it is everywhere. Wherever there is a very huge crowd, which this is there. I think people should take care. कोविडांच्या केशींचो आंकडो वाडटा राष्ट्रीय पांवड्यार आनी गोंयांतूय राष्ट्रीय पांवड्यार दिसाक 700-800 केशी आसताल्यो आतां त्यो 2500 तेंकल्यो गोंयांत 1-2 आसताल्यो त्यो 5-6 पावल्यो आरोग्य मंत्री म्हणटा जें कितें तें एक्सपर्टांनी थारावपाचें सरकार सध्या भिवपाची गरज ना मोडात ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट राजभवनाचेर दुसरो बायोमिथेन प्लांट बसयलो पणजेचो धावो राज्यपालान उक्तावण केलें हे आदी फाटले जुलयांत असोच एक प्लांट बसयल्लो राजभवनांतलो वोलो कोयर थंय ट्रीट जाता आनी थंय तयार जाल्ल्या बायोगॅसाचो राजभवन वापर करता गोंयांत कोयराचो प्रस्न सोडवंक असले प्रयोग करचेच पडटले गोंयकारांनी करचे म्हणून राज्यपालाचो उलो I think corporation seriously thinking to start this types of efforts
throughout the corporation areas, and they will promote it. And I am requesting the people of Goa, especially from our city, they will try level best to implement it and make sure of our national policy also. राजभवनान महापालिकेबरोबर मेळून हो प्रकल्प चालीक लायला. पणजे हो असलो 10वो प्रकल्प. हॉटेल आनी रेस्टॉरंटांनी असले प्लांट बसोवन घेवचे म्हण महापौराचो उलो. Anyway, Panjim has always been on the forefront of waste management. Now, with our decentralized approach, we're hoping like initiatives like this will actually help. Now, businesses also can take advantage of this. Any restaurant or any hotel that produces a lot of gas and has a lot of wet waste and has space can adopt initiatives like this and actually reuse that and recycle it. Now, we only have around 10 or something like that. So, we're hoping to grow those initiatives. In Raj Bhavan. This is the second unit of biomethanation that we have installed. The first one was installed in July of last year. So there we are generating about 2 kgs of gas, and here also we are generating about 2 kgs of gas. And this will feed the kitchens of Raj Bhavan as well as the canteen. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. कोलवाळे जेलींत कैद्यान वैजकी अधिकाऱ्याक मारबडय केली म्हणून IMA चाळवले. ह्या गजालीचो निशेध करतना IMAन मेडिकल स्टाफाचे सुरक्षेचेर हुस्को उक्तायला. वैजकी स्टाफाक फूल प्रूफ सुरक्षा दिवची म्हणून दोतोर रुफीन मागता. असलो प्रकार परत जावंक जायना म्हूण IMA दोशी खर ख्यास्त मागता. No, now as far as this jail incident is concerned, he is a government doctor. A due process will be followed by the government because he was an officer on duty. The person who has attacked him is already in jail. So we are asking for some stern exemplary punishment to be done so that inmates of the jail do not take the law in their own hands and are sort of reprimanded in advance that certain things will be very bad for them if they attack any of the staff on duty. मजगती नटान एक्टर अक्षय कुमार तंबाखूची सरगटी जायरात करता म्हणून इश्यू केलो. अक्षय कुमारान खंय असले करून अपेक्षा भंग केला. ताचे कडच्यान तरी असली अपेक्षा नाशिल्ली. काल न्यूज आयिल्ली की अक्षय कुमार जो आमचे हातून एक फिटनेस फ्रीक आमी म्हणटा, विमल इलायची म्हणजे जे सरोगेट एडवर्टायजमेंट म्हणटा तश्यो एडवर्टायजमेंट करून पान मसाला आनी टॉबॅकोक मातशें एक प्रोत्साहन दिवपाचो प्रयत्न केलो. आनी ही हॅज जॉयन हँड्स विथ आमचो शाहरुख खान आनी अजय देवगण. तांचे कडसून म्हाजे कडेन कांय अपेक्षाच ना, पण हाजे कडसून मातशी अपेक्षा आशिल्ली. ते दोगूय जाण स्वता ओडपी स्वता खावपी आनी तांकां कांय पडिल्लें ना जगाचें. सो हाजे तरी आमकां मातशी चिंता आशिल्ली. आनी अमिताभ बच्चनाची त्या दोगांयनी आमकां लेट डावन केले सारकें. सो म्हाका सिन्सियर एडवायस म्हणजे सगळ्या भुरग्यांक की ह्या हिरोच्या नादाक लागू नाका तुमी. यू बी बरे भुरगे जायात, सगळे वायसा पासून मातशे पयस रावात. प्रुडंटा खातीर महेश गाडी. प्रत्येक तालुक्यांत मामलेदार आनी उपजिल्लोधिकाऱ्याचे कचेरेंत कामकाजाचेर रेव्हेन्यू मंत्री बाबुशाची बारीक नजर आसतली. 6 म्हयने भितर सगळ्या ऑफिसांनी CCTV कॅमेरा बसोवपाचो प्लान. सेंट्रल कमांड बाबुशाचे मंत्रालयाचे कचेरेक आसतलो. कोयराचो इश्यू सोडोवंक सरकार खंय सिरियस यत्न करता. बाबुशान आलवारा जमनीचे इश्यूंतय लक्ष घालां. As far as functioning of the Mamlas is concerned, I want them to function non-partisan manner. Because I have got certain complaints that in fact lawyers are only basically drafting the orders and giving them Mamla rules. So these things should not happen. This is just the allegations which I have got to their notice, and this is what I have even mentioned to them actually. I am here. Actually, I told them that we will fit a CCTV camera in all the Mamladar's offices, in all the collectorate offices, so that can function. That will be directly connected to my office. I will speak to the IT minister, and I will have this thing done at the earliest, so that I can monitor here what the functioning, how the basically Mamladars are. But I think within 6 months' time, this thing should be in place. At least I can tell you of here, and it will be connected to the secretary as well, whoever is the secretary of our department. So for them to know the functioning. So from here itself, I'll be able to see the functioning of the money. आता बाबुशान अलवाराचे जमनींनी लक्ष घाला. अलवाराच्या इश्यूचेर लोकांचे इश्यू येता ते पळोवन खंय तो मुख्यमंत्र्या कडेन ह्या इश्यूचेर उलोवपाचो आसा. Some people
unknowingly what was the procedure to be followed, have not accepted. Their names are still figuring in Form 1 and 14, I guess, as the occupants. Now we must basically take a call on that. I think what about we should not use 2 yardsticks to others. I think we need to basically consider their demand as well. So for that we will need to get some amendment to this. I will discuss this matter with the Honorable Chief Minister and then proceed. प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर महेश गाडी. विजेची गळती चोरी बंद जावंक जाय. सरकारान थंय लक्ष दिवचें. गरज आसा थंय सबस्टेशनां घालचीं. अंडरग्रावंड केबलिंग इन्फ्रास्ट्रक्चरांत लक्ष घालचें म्हूण उद्देग मागतात. GSIचो अध्यक्ष कोचकार प्रुडंटा कडेन उलयलो. उद्देगां खातीर ताकतिकेन उक्ते मार्केटांतल्यान वीज खरेदी सुरू केली म्हूण उद्देग सरकाराचे उपकारी. आणि सरप्रायझिंगली मेस्ट आय एम व्हेरी हॅपी कित्याक गव्हर्मेंटा सारक्या एजन्सीन 2 दिसां भितर हे फूल एक्शन आसा पळय एक्झिक्यूट करून आमी शुक्रारा केले. शेनवार आयतार सुटी तांच्यांनी फूल बॅकअप रेडी केलो पावर सेक्रेटरीन आनी हांच्यांनी. परत सोमारा आमकां मिटींग दिली दनपारां पावर मिनिस्टरान आनी तेन्ना आमी सगळें डिस्कस करून लॅटर दिलें तांकां. सांजचें म्हणल्यार लॅटर दिलें 5:30 सोमारा सांजचें. मंगळारा म्हटल्यार तांणी सगळी अप्रुवल दिली. सीएमाकूय हांव लेट रावन मेळ्ळो. विजेचे पुरवणेविशयी काही प्रश्न GSIन सरकाराच्या कानार घाल्यात. इन्फ्रास्ट्रक्चर जाग्यार घालचे पडटले. सरकारान खंय तातूंत लक्ष घालचें. कितें जाता युजली देर इज लॉट ऑफ इन प्रोसेस पावर लॉसीस ड्यू टू वेरियस रिजन्स. खंय पावर थेफ्ट आसा हें आसा तें आमी तांकां मातशी स्ट्रिमलायन कर म्हटलां. कित्याक तें फायनली बर्डन मागीर फायनली इंडस्ट्रीचेरूच येता. दुसरी गजाल म्हणल्यार डिस्ट्रिब्युशन नेटवर्क आसा पळय सगळ्या इंडस्ट्रियल इस्टेट आनी हातूंत थंयसरूय कितें जाता लोड वाडलो कितें जालो जाल्यार पावर कट जाल्यार थंय कितलीशीच आमकां नुकसान जाता. एक ट्रान्सफॉर्मर फेल जालें. आतां वेर्ना सारकिल्ल्या जाग्यार इतलें एक्सपान्शन जालां लास्ट फ्यू इयर्सान. मागीर मार्मा गोवा आनी ह्या तालुक्यांनी बी कितलेशे प्रोजेक्ट आयला आनी हे पावर कितें जाता एक्सटेन्शनाक आनी हाका परमिशन दीत वता. कॅपेसिटी पळयना. आतां सबस्टेशन करा. सो हे पावर डिस्ट्रिब्युशन जर नेटवर्क मातसो बरो केलो इवन आमच्या हांगा लॉसीस खूब आसा. ओव्हरहेड केबल्स आसा बारीक बारीक युनिटाक तुका अंडरग्रावंड केबलिंग कितले दिसाच्यान पेंडींग आसा. प्रुडंटा खातीर विक्रम नायक. घेऊ एक बारीकसो कमर्शियल ब्रेक. पळयत रावात प्रुडंट. वाळपय हरिजन वाड्यार आमदार मंत्री विश्वजीत राणेन 5 हुंवार पिडेस्त फामिलींक घरां बांदून दिल्यात. फाटल्या वर्सा हुंवारांत तांची घरां कोसळिल्लीं. लोकांक तांच्या घरा फाटल्यान व्हांवता ते न्हंयक राखणे म्हणत बांदिल्ली जाय. हुंवार खंय दर वर्सा येता. तांकां कितें तरी कायमचो उपाय काडिल्लो जाय. पावसान आमचे घर पडलेले आणि आता चडशे काम जालां आनी थोडे उरलां काम. हे घर बांदपाक तुका कोणी कोणी हेल्प केलो? आनी विश्वजिता हेल्थ मिनिस्टर आनी सरकारची कितें मदत मेळ्ळी? सरकारान हेल्प केली आमकां. लोकांनी चडशे लोकांनी हेल्प खूब जाणांनी हेल्प दिल्ली आसा. कितें ती आमकां हांव विशया हरिजन विश्वजीत राणेन आमकां घरां बांदून दिला आनी सरकारान बी आमकां हेल्प केलो आनी लोकांनी गोव्यासून कोण येवन आमकां हेल्प केलो. पूण इतलेंच आमचें काम म्हणल्यार कितें फाटल्यान आमकां कितें करून दिवंक ना. म्हटल्यार घराची हायट दिला पण न्हंयचें उदीक येतलें अशें पूण कितें सांगूंक ना आनी कितें करूंक ना. अशें करूंक जाय आसलें कितें वर्सा पावस येत जाल्यार परतून बी अशें लुकसाण बी जाय. हेल्थ मिनिस्टर जे आसा तेंच्यांनी ही 5 घरां बांदून दिल्ली आसा आनी तशेंच गोव्हर्मेंटान तांकां बऱ्या पैकी हेल्प केल्ली आसा. जायत्या लोकांनी तांकां हेल्प केल्ली आसा. ही घरां बांदून दिल्या पूण जी फाटल्यान तेंच्या न्हंय आसा आनी तांकां लागून जी रिटेनिंग वॉल तेंच्यांनी काडूंक जाय जो पूर उदक तेंच्या घरांनी पावचें ना. हें प्रोविजन तेंच्यांनी करूंक जाय. हे गोव्हर्मेंटान प्रोविजन कांयच करून दिल्लें ना. फक्त गोव्हर्मेंट घरां पडल्या उपरांत पयशेच दितलो काय हो पूर प्रिवेंट करपाक लागून रिटेनिंग वॉल बांदतलो आनी प्रोविजन करतलो जेणे करून लोकांची सेफ्टी आनी जेणे करून सरकारचो पयसो असो वेस्ट जावचो ना. हो एक व्हडलो प्रश्न आसा. वाळपयच्यान स्टुडंटा खातीर कल्पेश गांवस. काँग्रेस सोडिल्ल्यांची घर वापसी न्ही निश्ठावान काँग्रेस फुडाऱ्यांच्या गाठी भेटीचो उपक्रम म्हूण GPCCचो अध्यक्ष अमित पाटकर सांगता. फुडलीं 5 वर्सां लोकां बरोबर तळागाळांत काम करीत जाल्यार डबल आमदार हाडपाक मेळटले म्हूण पाटकाराचो प्लान. ब्रेस्तारा सावन गोंयभर सप्तकभर
गोवा काँग्रेस चेतना यात्रा कुंकळे सावन सुरू. हो जे सरकार चलयता ते स्वता गुलाम जाल्ले आहा ऑफ क्रोनी कॅपिटलिस्ट. अडानी जावं जिंदाल जावं सगळे आयज तुम्ही पळयला जो सरकार लोकांक एक करपाक जाय तो लोकां मध्ये फूट घालता इन द नेम ऑफ रिलीजन, इन द नेम ऑफ कास्ट, इन द नेम ऑफ लँग्वेज. सगळ्याक पळय तुम्ही इट व्हेरी प्लॅन ऑर्केस्ट्रेटेड झगडी करता पळय. काल पळय गरीब लोकांची घरां बुलडोज करून उडयली दिल्लीन. तुम्ही पळयला आम आदमी ओग्गी आहा कित्याक द बी टीम. हे फुडली 5 वर्सां जर आमी लोकां कडेन कनेक्टेड रावले, जर आमी ग्रासरूट लेवलाचेर जर काम केलें जाल्यार म्हाका 100% खात्री आसा की जो आमचो आज नंबर आसा 11 तो 2027 डबल जातलो. कोण म्हणटा आमी डिफेक्टरांक हाडपाक भोंवता, कोण म्हणटा आमी घर वापसी करपाक भोंवता. हांव तुका क्लियर सांगपाक सोदता आमी खंयचेच डिफेक्टर किंवा खंयचेच जे लोकांनी पक्षा अगेन्स्ट विरुद्ध जे काम केलें तांकां भितर घेवपाक लागून हो कार्यक्रम न्ही. हो प्रोग्राम जे काँग्रेस वर्कर, जे काँग्रेस सिंपथायझर आसात तांकां मेळपाक लागून आमी आयले. हें पयलीं तुमी तकलेन घालात. At least 10 people give me from each booth. We'll make this organization strong in every constituency, especially in the southwest. I've been in charge of for 20 constituencies. By another 3 months we have to build this and we'll take it to the next level. Now the Panchayat elections are also coming. We will try our best and make sure to take Congress forward. सगळ्यांची ताकाय ओळख जावपाक जाय. जे कोण आमचे वावुरपी आसात ते कोण कितें ताजे फाटलो तांचो कितें हें बॅकग्रावंड कितें ते सगळे अध्यक्षांक कळपाक जाय. आनी त्या हेतून आयच्यान ही चेतना यात्रा सुरू जाता. पार्लियामेंटरी इलेक्शन आहे. नॉर्थ गोवा ऑल्सो वी विल रिटेन, बट साऊथ गोवा वी आर कॉन्फिडंट दॅट वी विल रिटेन. एंड हांव मागता आमचे पार्टी प्रेसिडेंटा लागीं जे आमचे जोगले कॅन्डिडेट आहाय वी हॅव टू टेक ऑल ऑफ देम इनटू कॉन्फिडन्स. फोंडें उपजिल्लो हॉस्पिटलांत अजून ब्लड बँक ना. मागणी करून थकले आमदार मंत्री रवीन फुडले 6 म्हयने भितर काम करून घेवचें, नाजाल्यार फुडलो विचार करचो पडटलो म्हूण मोगोचो फुडारी दोतोर केतन भाटीकाराची शिटकावणी. केतनान फोंडें रक्तदान शिबीर घेतलें. आतां मेरेन खंय ताणें असलीं 100 वयर शिबिरां घेतल्यांत. आज ब्लड डोनेशन कॅम्पाची सुरवात जाल्या आनी सकाळच्यान आमचे डोनर्स ब्लड दिवपाक लागल्या. आमी जो मोटो घेवन 2017 सुरवात केल्ली की डोनेट ब्लड एंड सेव लायफ्स, ताजे आमी कंटिन्युअस आमचो ब्लड डोनेशनाचे कॅम्प चालू दवरून मग आमकां गॅरंटी आसा की आजूय ऑलमोस्ट काय न्ही म्हटल्यार 60 तरी डोनर्स आमचे जातले आनी त्याच प्रमाणे आमी ते दिवपाक लोकांक रक्त पावपाक आमी ताजे ऑफिशियल आनी केएमसी तर्फे मदत आमी चालू केली. म्हाका दिसता आमी ब्लड बँक आनी ब्लड शिबिराची ती मागणी मिडियाक घेवन केल्ली ती केतन भाटीकारान एकट्यान करुना. ती केल्ली तेन्ना तुमी जाणा की ती करून आज वर्स जालें. 5 लाख रुपया तांच्यांनी डोनेट करता आनी कितें करता म्हूण सांगलें. पण आज पर्यंत ब्लड बँकूय चालू जाल्लें ना. ह्या खंयचीच उपलब्धी अजून पर्यंत आयडी हॉस्पिटलान जालें ना. पण आतां काही 10 वर्सां सुमार फोंड्या आमदाराक मिनिस्ट्री मेळ्ळ्या आनी ताच्या खातीर आतां हांव ताचेर कांय भाश्य करूंक सोदना. आय थिंक ही शूड गेट अ चान्स. आमी 6 म्हयन्या पर्यंत पाशेस काडटले. रवी सरांनी आतां ते 6 म्हयन्यान करचे जाल्यार 7व्या म्हयन्याक आमी परत मागीर तें काम घेवन उबे रावता. तरणाट्यांनी सरकारी जॉबा फाटल्यान लागचे परस स्वताचो काम धंदो सुरू करचो. एडीसीच्यो कितल्योश्योच स्किमी आसात म्हूण अध्यक्ष सदानंद शेट तानावडेचो उलो. स्किमी दितना एडीसींत खंय कसलोच गैरवेव्हार जायना आनी ह्या फुडें जावंक दिवचे ना. एडीसी कदंब पठाराचेर पाटो प्लाझा भशेन प्रोजेक्टाचो प्लान करता. एडीसीची आमसभा जाली आनी इनिशिएटीव घेवन हो धंदो, कारण आमी सगळेच जर केवळ गव्हर्मेंट डिपार्टमेंटाचीच नोकरी मेळटली म्हणून जर रावले आसत जाल्यार 100% तेंकां जावपाक शकना. कांय लोकांनी जेंकां इंट्रस्ट आसा की जेंकां त्रास काडपाक दिसता आसत आनी एक व्हडलो मनीस जावं जाय धंद्या भितर, जाल्यार तांच्यांनी हो इनिशिएटीव घेवं जाय आनी सरकाराच्या स्किमीचो लाभ घेवचो. आनी तो घेता आसतना एखादी अडचण जर आयल्या जाल्यार आमकां दिसता आमी ओपन आसात, जाय तेन्ना येवन जाय तेन्ना आमकां ह्या संदर्भांतली माहिती दिवची. आनी म्हाका सांगपाक एक बरें दिसता, कारण खंयच्याच पद्दतीचें
म्हणजे एखादी स्कीम पास करपाचो विशय आसत किंवा एखादें लोन पास करपाचें आसत EDC भितर कोणाक कितें दिवं जाय आनी कितें करपाक ही मेथड हांगा ना, इतलीं वर्सां आनी हेच्या फुडें उरची ना. आमी आनी एक प्रोजेक्ट जो आमचो आसा तो आमी जशें पाटो हांगासर आमी EDC पाटो म्हणून जो प्रसिद्ध आसा, म्हणजे मॅक्झिमम व्हडलीं हॉटेल्स थंय आसात किंवा कंपन्यो त्यो आयिल्ल्यो आसा. अशा पद्दतीचें एक्सपान्शन पाटो फेज 2 हे आमी ऑन द वे टू कदंबा रोड जो हे आसा, ओल्ड गोवा रोड, बायपास रोड, त्या सायडीक आमचो प्रोसेस चालू आसा. आनी तो जातकच एक आनी मोठ्या प्रमाणात वेगवेगळे ऑफिसीस जे आसा, कॉर्पोरेट ऑफिसीस ही थंय येवपाक शकता आनी तातूंतल्यान बरोचसो एम्प्लॉयमेंट जनरेट जावपाक शकता. ते आमचो प्रोसेस चालू आसा. स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट असोसिएशनाचे इंटरमिडिया सीझन बॉल क्रिकेट सर्तींत प्रुडंटाच्या गोमंतक टीव्हीचेर पयलें जैत. गोमंतकान पयलीं बॅटिंग करतना 4 विकेटी वगडावन 66 रनाचें टार्गेट दिल्लें. प्रुडंटाची ओपनिंग जोडी सचिन सुर्लीकार आनी सिद्धेश सिरसाटान 3 ओव्हरी आनी 1 बॉलानच 67 रन काडून प्रुडंटाक जैत जोडलें. फाल्यां प्रुडंट आड लोकमत. स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट असोसिएशनान आयोजीत केल्ल्या सीझन बॉल क्रिकेट टुर्नामेंटान प्रुडंट मिडियान आपले पयले जेत मेळयले. गोमंतक मिडियान पयली बॅटिंग करता आसतना 8 ओव्हरींनी 4 विकेटी वगडावन 66 रन काडलेले. 67 रनाचे टार्गेट प्रुडंटान पयल्या 3 ओव्हरींनीच काडले. आमचे ओपनिंग बॅट्समॅन सचिन सुर्लीकार आनी सिद्धेश सिरसाटान हे टार्गेट 3 ओव्हरी भितर अचीव केले. ह्यो खबरो इतल्यार सोंपतात. प्रुडंटाक फॉलो करात. वेबसायट, ट्विटर, ॲप, फेसबुक, टाटा स्काय ॲप, जिओ TV ॲपार. बी प्रुडंट, बी सेफ, कीप वॉचिंग प्रुडंट. देव बरें करूं.